उजवाक बसला तेंता जिव्यांनी मेल्यांची मुशिबी करून येतलो सकमंता पवित्रज्ञ कथोलिक होई सभेक भक्तांक सोवेकतात पत्तांचे बक्षणे कुडींचे जिवाणपण ससनाची जिवीत आमेन. आमची बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पाकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान ग्रेक तुमरले सिमतुजे संगता श्रेमिते तुम सुदेव आणि सुदेवीं फॉल यक्षिचे जीज देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान ग्रेक तुमरले सिमतुजे संगता श्रेमिते तुम सुदेव आणि सुदेवीं फॉल यक्षिचे जीज देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान ग्रेक तुमरले सिमतुजे संगता श्रेमिते तुम सुदेव आणि सुदेवीं फॉल यक्षिचे जीज देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. भगवंती देवाचे नियम वसनती कर ख्रिस्ताच्या वचनाक आमी पोहोचले. आज आमी नियाली आदुकी मिस्तेर पयला मिस्तेर समजीस ख्रिस्त म्हळ्यार मत्ताना रगात गमेता दादल्याची केयान. आमची बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान ग्रेक तुमरले सिमतुजे संगता श्रेमिते तुम सुदेव आणि सुदेवीं फॉल यक्षिचे जीज देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान ग्रेक तुमरले सिमतुजे संगता श्रेमिते तुम सुदेव आणि सुदेवीं फॉल यक्षिचे जीज देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान ग्रेक तुमरले सिमतुजे संगता श्रेमिते तुम सुदेव आणि सुदेवीं फॉल यक्षिचे जीज देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान ग्रेक तुमरले सिमतुजे संगता श्रेमिते तुम सुदेव आणि सुदेवीं फॉल यक्षिचे जीज देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान ग्रेक तुमरले सिमतुजे संगता श्रेमिते तुम सुदेव आणि सुदेवीं फॉल यक्षिचे जीज देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान ग्रेक तुमरले सिमतुजे संगता श्रेमिते तुम सुदेव आणि सुदेवीं फॉल यक्षिचे जीज देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान ग्रेक तुमरले सिमतुजे संगता श्रेमिते तुम सुदेव आणि सुदेवीं फॉल यक्षिचे जीज देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान ग्रेक तुमरले सिमतुजे संगता श्रेमिते तुम सुदेव आणि सुदेवीं फॉल यक्षिचे जीज देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान ग्रेक तुमरले सिमतुजे संगता श्रेमिते तुम सुदेव आणि सुदेवीं फॉल यक्षिचे जीज देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. नमान ग्रेक तुमरले सिमतुजे संगता श्रेमिते तुम सुदेव आणि सुदेवीं फॉल यक्षिचे जीज देवाची माया मोपया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याम सदा सर्वदा. आमेन. हे म्हज्या जेजू आमची पत्कां आमकां बक्षी तेमपणाच्या उजव्यांतले आमकां निवार समेर सत्म्या सडकर तुजे काकुळटीची आदी गरज आसल्यान सरगार व्हरून पावय. दुसरो मिस्तेर समी जेजू कांब्याक बांदून येरबादनी मारता स्त्रियोची केया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकयल्या बक्षितांव तशें आमची पत्कां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सुदैवी फळ खुशीचे जीस. भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कातनुती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सुदैवी फळ खुशीचे जीस. भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कातनुती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैवी पाठ जगुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नामान मरिये कृपेन वरलें समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी पाठ तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी पाठ तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी पाठ तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी पाठ तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी पाठ तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी पाठ तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी पाठ तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी पाठ तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आधी तसो सता आणि सदा सर्वता आमेन ये माझ्या जेजू आमची बदकाम करुशी रंगमळाच्या उजाडले अंकानिवार समे सत्म्या सडकन तुझी काकुळतीची अधिगत असल्या सरकारून पावय तिसरं मिस्ते समी जेजूच्या माथ्यार कंठसो मुकुट सणसितात योजन शिकया आमची बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवी जावं तुझे राज समकायी तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास समकारी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बातकां बोगस आणि आमकां ताळणेन पडों दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन मान एक रंगले सिंधये संगता श्रेष्ठते तू सदैव आणि सदैव फॉल जगशिके जीज देवाचे मे आम पप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे साता स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे साता स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे साता स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे साता स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे साता स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे साता स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे साता स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे साता स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी तुझे साता स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जिसं भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात नुती कर आता आणि आमच्या वरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन वरले समी
मी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे येशू भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात्मती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या सुस्वानी तुझ सतानी सदा सर्वता आमेन ये मुझा जिजू आमची पत्काम का बक्षी एवढं आमका निवार समे सत्म्या सर्गंगी काकुळची अधिकट असल्या सर्गारून पावय सौतमिस्ते समजिजू कलवार पर्वत पर्यान कुरीस वळवेता भुरगी शिकया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संपाय तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास आसों कधी आणि मी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्का भुगोस आणि आमका तालनेन पडून नाका पूण वाईटांतले आमका निवार नमान मरे कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे येशू भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात्नुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे येशू भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात्नुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे येशू भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात्नुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे येशू भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात्नुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे येशू भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात्नुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे येशू भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात्नुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे येशू भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात्नुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे येशू भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात्नुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे येशू भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात्नुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे येशू भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात्नुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या विश्वादी तुझ सता आणि सदा सर्वता आमेन ये मुझ्या जिजू आमची पत्का आमका बक्षी एमकोंडाच्या उजव्यांतले आमका निवार समे सत्म्या सडकन तुझी काकुळतीची अधिगड जसल्यांक सर्गारून पावय पंसमिस्ते समजिजू कुर्सार उमकालोन आपल्या माय मुखार प्राण करता आम्ही सांगता मग सत्य सवा खातीर मागया आमची बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज आमकां येवन तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास आसों कधी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्का भुगोस आणि आमकां तालनेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान प्रिये कंबरले तुझे संगता स्वयं भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे खुशीचे जीस भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात्नुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान प्रिये कंबरले तुझे संगता स्वयं भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे खुशीचे जीस भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात्नुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान प्रिये कंबरले तुझे संगता स्वयं भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे खुशीचे जीस भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात्नुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान प्रिये कंबरले तुझे संगता स्वयं भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे खुशीचे जीस भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कात्नुती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान एक पेंबरले सिमतिजे संगता स्वयंते तुम सदैव आणि सदैवी फॉल जगशीचे गीज भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कातुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान एक पेंबरले सिमतिजे संगता स्वयंते तुम सदैव आणि सदैवी फॉल जगशीचे गीज भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कातुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान एक पेंबरले सिमतिजे संगता स्वयंते तुम सदैव आणि सदैवी फॉल जगशीचे गीज भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कातनुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान एक पेंबरले सिमतिजे संगता स्वयंते तुम सदैव आणि सदैवी फॉल जगशीचे गीज भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कातनुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान एक पेंबरले सिमतिजे संगता स्वयंते तुम सदैव आणि सदैवी फॉल जगशीचे गीज भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कातनुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान एक पेंबरले सिमतिजे संगता स्वयंते तुम सदैव आणि सदैवी फॉल जगशीचे गीज भगवंत मरिये देवाचे मये आम पापिया कातनुती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पाणी पुताक आणि पवित्रज्ञाम जसो आधी तसो सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमका बक्षी येंकोडाच्या उज्यांतले आमका निवा सोमे सज्ञा सरकर तुझी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्या सरकार वरून पाय नमारणी काकुळतीचे मये नमनमच्या जीवा अमृतनी भरोशा तुका आम्ही उलमरता आम्ही परदेशी विची बळका या दुःखाच्या कोणात असता अस्कार उस्कार सोड आम्ही तुका दान करता ते तुमचे शिकये ते तुझे काकुळतीचे डोळे आमचेर वयर पडती आणि या प्रदेश उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फॉल जेजू कमका दखय ये दयाळी मगाडी दुलबी अमवार मरिये भगवंती देवाचे मये आंबोसोत विनंती कर ख्रिस्तच्या बसवण्याक आम्ही भोव संच्या खातीर Sumia kakultam chika Krista kakultam chika Krista kakultam chika Sumia kakultam chika Sumia kakultam chika Krista aikamka Krista dayanaikamka Sirgicha Dev Bapa kakultam chika Dev Puta Sumsaracha Taroka kakultam chika Deva Pavitratmya kakultam chika Satis Madrindadi Ekas Deva kakultam chika Bhagyavanti Mariye आम्हा बसवत विनंती कर Bhagyavanti Aunkwaricha Aunkwari आम्हा बसवत विनंती कर Kristache Maye आम्हा बसवत विनंती कर Povisabeche Maye आम्हा बसवत विनंती कर Devkurpeche Maye आम्हा बसवत विनंती कर Bonitale Maye आम्हा बसवत विनंती कर Boniskalvanti Maye आम्हा बसवत विनंती कर Kadnatale Maye आम्हा बसवत विनंती कर Aput Maye आम्हा बसवत विनंती कर Mogapatra Maye आम्हा बसवत विनंती कर Vichitra Maye आम्हा बसवत विनंती कर Subodhini Maye आम्हा बसवत विनंती कर Rasnarache Maye आम्हा बसवत विनंती कर Sarvandarache Maye आम्हा बसवत विनंती कर Bhaushini Aunkwari आम्हा बसवत विनंती कर Manapatra Aunkwari आम्हा बसवत विनंती कर Pergatu Fausalya Aunkwari आम्हा बसवत विनंती कर Podvedara Aunkwari आम्हा बसवत विनंती कर Dayali Aunkwari आम्हा बसवत विनंती कर Vishwasi Aunkwari आम्हा
बसत विनंती कर नीतीच्या आरस्या बसत विनंती कर सन्वयाच्या सिंहासना बसत विनंती कर आमच्या संतोषाच्या कारणा बसत विनंती कर आत्मिक पळगना बसत विनंती कर मान पावजल्ल्या पळगना बसत विनंती कर भक्तीच्या अपरिमित पळगना बसत विनंती कर गुप्त घुळोबा बसत विनंती कर दाविदाच्या बुरसा बसत विनंती कर दाड्याच्या बुरसा बसत विनंती कर सुवर्णाच्या मंदिरा बसत विनंती कर सोल्याच्या अर्का बसत विनंती कर सर्गीच्या दरवट्या बसत विनंती कर पांत्या परच्या नेकेत्रा बसत विनंती कर पिढीस्तचे बळायके बसत विनंती कर पातक्यांच्या अस्र्या बसत विनंती कर लुकेस्ताचे बुजावणे बसत विनंती कर क्रिस्तवाच्या आदारा बसत विनंती कर पडव्याचे राणये बसत विनंती कर पात्रियार्काचे राणये बसत विनंती कर प्रवादीचे राणये बसत विनंती कर अपोस्तळांचे राणये बसत विनंती कर मार्तिरांचे राणये बसत विनंती कर कॉन्फेसरांचे राणये बसत विनंती कर अंकुरीचे राणये बसत विनंती कर सोमेस्त भक्ताचे राणये बसत विनंती कर साईबाच्या कतावीन गर्भी संभावले राणये बसत विनंती कर सर्गी घेतले राणये बसत विनंती कर पवित्र रोसारीचे राणये बसत विनंती कर कुटुंबाचे राणये बसत विनंती कर समाधानाचे राणये बसत विनंती कर देवाची शिलिये संसाराचे पाप करतले समकाई समिया देवाची शिलिये संसाराचे पाप करतले दयनाई कमकाई समिया देवाची शिलिये संसाराचे पाप करतले ठाकूर शिकर तुझ्या देवाच्या भगिनीने आम्ही येता आमच्या घरसान आमच्या मागण्याचो बेपरो करी नका पूर्ण समेस विघ्नातल्या आमकां निवास निवाड आनंद बरी सैसेवी आमकां मरिये भाग्यवंती देवाची माई आम्हा पसोत विनाती कर ख्रिस्ताच्या पसाने आम्ही पोहोचच्या करते प्रार्थया येते देवाच्या एकल्यास पुतान प्रेजेनिये मरणाचे मनावरवे ससनाच्या बचेचे नाम आमकां संदरला भाग्यवंता मरियेचे व पवित्र जरूचे मिस्तेर आम्ही नियाळतना तांतू आटापेला आम्ही पटलाव करीसो आणि तांतू बसेला आम्ही जडशे कर्म आम्ही तुझे लागी परताव त्या ख्रिस्ताच्या सम्या मरिफात आमेन. आतां मांडाचे वाते हांगासर वाणटेल्या लिडिया मोंतेरो ही रीत चलोवन व्हरता. फिरगस गुळीक परिशदेच्या संध्यांक आतां मानाची वात वणटेल्या विगार बापा थावन ही मानाची वात स्वीकार करची. कॉवेंताची वडील सिस्टर इन्ना मेरी, इस्कॉलाची हेडमिस्ट्रेस सिस्टर जिम्सी, फिरगस गवळीक परिषद उपाध्यक्ष आणि सा अंतोनवाड्याचो गुरकार जोकीम मोंतेरो, फिरगस गवळीक परिषद कार्यदर्शी आणि वेलंकनी वाड्याची गुरकारन फिलोमिना डिसोजा, सा लोरेस वाड्याचो गुरकार रॉबर्ट डिसोजा, बाळोक जेसू वाड्याचो गुरकार मार्सेल मोंतेरो, सान तेरेस वाड्याची गुरकार नविता डिसोजा, सान जुजे वाड्याचो गुरकार प्रदीप डिसोजा, लुर्द वाड्याचो गुरकार जीवन किशोर लुईस, सान तोमास वाड्याचो गुरकार प्रभू प्रकाश डिसोजा, फातिमा वाड्याची गुरकार आणि वैसीय सचेतकी रूपा डिसोजा, जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याचो गुरकार रोशन डिसोजा, सा लोरेस वाड्याचे प्रतिनिधी विल्मा डिसोजा आणि रवी मोंतेरो, सान तेरेस वाड्याची प्रतिनिधी आयवन डिसोजा, बाळोक जेजू वाड्याचे प्रतिनिधी जनेल मोंतेरो आणि रोनाल्ड मोंतेरो, सा अंतोन वाड्याची प्रतिनिधी सीमा डिसोजा, वेलंकन वाड्याचे प्रतिनिधी जिसिंता डिसोजा आणि प्रशांत मोंतेरो, लुर्द वाड्याची प्रतिनिधी प्रेसिल्ला कुटिना, सा तोमास वाड्याचे प्रतिनिधी फ्रांसिस डिसोजा आणि सरिता डिसोजा, सा जुजे वाड्याची प्रतिनिधी शोभा डिसोजा, सा जुजे वाड्याचो प्रतिनिधी आणि SVP अध्यक्ष स्टॅनी डिसोजा, फातिमा वाड्याचे प्रतिनिधी तारसी प्रकाश डिसोजा आणि जुलियाना डिसोजा, जेजूच्या पवित्र कळसा वाड्याचे प्रतिनिधी सरिता डिसोजा, YCS सचेतक अनिल डिसोजा जेजूच्या पवित्र कळसा वाडो, नेमाक संदे विन्सेंट मोंतेरो फातिमा वाडो,
गॅरी मोंतेरो सा अंतोन वाडो, चार्ल्स डिसोजा सा जुजे वाडो, लिओ डिसोजा सा थॉमस वाडो. वारडो प्रतिनिधी जुलियाना डिसोजा सा जुजे वाडो. स्त्री संघटन अध्यक्षीण प्रिसिला डिसोजा सा लोरेस वाडो. FYC अध्यक्ष मरविन कुटिना. गौरव संदो सुनीता विल्मा डिसोजा सा लोरेस वाडो. मोगाच्यानु हरएका कुटुंबाक आतां मानांची वात वणतेल्या तुमची नांवां आपयले परी मुखार येवन विगार बापा तावन मानांची वात स्विकार करची. सा अंतोन वडो, आग्नेस डिसोजा, बापू जोसेफ, बोनिफास मोंतेरो, कालिस मोंतेरो, सेलेस्टीन डिसोजा, डेनिस एवलिन मोंतेरो, डेनिस फेलिक्स मोंतेरो, एलियास डिसोजा, फ्रांसिस डिसोजा, जोकिम मोंतेरो, जॉन मोंतेरो, हेनरी मोंतेरो, पाउल मोंतेरो, पाउलिन डिसोजा, मोंती डिसोजा, रोनाल्ड सीमा मोंतेरो, रोशन डिसोजा, थॉमस मोंतेरो. फातिमा वाडो, अल्बर्ट आयरिन डिसोजा, अल्बर्ट डेनिस डिसोजा, अल्बर्ट संतोष डिसोजा, ब्रिजित डिसोजा, डेविड हिल्डा डिसोजा, डेविड आयरिन डिसोजा, डेनिस डिसोजा, एवलिन मोंतेरो, जोफ्री मोंतेरो, हिलारी डिसोजा, आयरिन मोंतेरो, लिओ फेराओ, मार्सेल डिसोजा, माथायस लिगोरी डिसोजा, माउरिस डिसोजा, माउरिस मोंतेरो, नाविन डिसोजा, पीटर डिसोजा, प्रवीण डिसोजा, रॉकी डिसोजा, रोशन डिसोजा, स्टेफन संतानेस. बालोक जेजुवाडो, अल्बर्ट कुटिना, बैप्टिस्ट डिसोजा, जेरोम मोंतेरो, जोकिम मोंतेरो, मार्सेल डिसोजा, मार्सेल मोंतेरो, माउरिस टेलिस, मोंती डिसोजा, पाउलिन फिग्रेडो, प्रीतम डिसोजा, रॉबर्ट डिसोजा, रोनाल्ड मोंतेरो, रोशन डिसोजा, शांति फेराओ, स्टेला डिसोजा, सिल्वेस्टर डिसोजा, थॉमस डिसोजा, विक्टर डिसोजा, विल्सन मोंतेरो. सान जुजेवाडो, आल्विन डिसोजा, अशोक डिसोजा, बैप्टिस्ट डिसोजा, बेन्नी डिसोजा, चार्ली डिसोजा, डेनिस मेटिल्डा डिसोजा, डोर्ती डिसोजा, फेलिक्स डिसोजा, फ्रेडरिक डिसोजा, लिओ डिसोजा, मोनिका कुटिना, फिलिप डिसोजा, फिलोमिना डिसोजा, रोशन जोसेफ डिसोजा, उषा डिसोजा, वेरोनिका अपोस, पाउलिन डिसोजा, वाल्टर लीना डिसोजा, वाल्टर सिंजिन डिसोजा, वाल्टर शोभा डिसोजा, डैनियल डिसोजा. सान लोरेस वाडो, अल्फोन्स मोंतेरो, बल्ताजार मोंतेरो, बेर्नार्ड मोंतेरो, सेलिन डिसोजा, चार्ल्स मोंतेरो, कर्नेल मोंतेरो, डेनिस डिसोजा, एलियास लीना मोंतेरो, फेलिक्स मोंतेरो, फ्रांसिस डिसोजा, फ्रेडरिक मोंतेरो, हेनरी सिसिलिया डिसोजा, हेनरी एवलिन डिसोजा, हिलारी मोंतेरो, लादिन मोंतेरो, लॉरेंस डिसोजा,
लियो मोंतेरो, मार्सेल रीटा डिसोजा, मार्सेल सुनीता डिसोजा, मार्सेल मोंतेरो, मैक्सिम डिसोजा, मिलियाना डिसोजा, फिलिप डिसोजा, राफाएल डिसोजा, रिचर्ड डिसोजा, रॉबर्ट डिसोजा, रॉबर्ट मोंतेरो, रॉनी लैंसी मोंतेरो, रोजारियो डिसोजा, सिसिलिया डिसोजा, लूर्द वडो, अल्बर्ट फेराओ, अल्फोंस लुइस, बेसिल कुटीना, डेविड डिसोजा, जोसेफिन डिसोजा, लिली डिसोजा, मेरी कुटीना, टाइटस लुइस, विजया डिसोजा, जेवियर मोंतेरो, जेजुचा पोईत कळजावाडो, अपोलिन मेरी मोंतेरो, अविता मोंतेरो, हेनरी डिसोजा, जोकिम डिसोजा, लाजरस डिसोजा, लुइस मोंतेरो, रवि डिसोजा, रोनी डिसोजा, रोशन डिसोजा, साइमन डिसोजा, वल्ली डिसोजा, वाजी मोंतेरो, विंसेंट सिसिलिया डिसोजा, विंसेंट लीना डिसोजा, सान तेरेज वडो, अल्बर्ट कुटीना, बैप्टिस्ट डिसोजा, सिसिलिया डिसोजा, डेनिस डिसोजा, फ्रांसिस डिसोजा, थॉमस डिसोजा, वाल्टर डिसोजा, सान थॉमस वडो, एग्नेस डिसोजा, अल्बर्ट डिसोजा, एंटोनी डिसोजा, कार्मिन मोंतेरो, सेलिन डिसोजा, सिरिल डिसोजा, डैनियल डिसोजा, डेल्पिन अल्बुकर्क, डेल्पिन डिसोजा, एलिजा फेराओ, फ्रांसिस डिसोजा, जेफ्री डिसोजा, हिलारे डिसोजा, केनेथ आइवन पीटर, लिली अल्बुकर्क, मारिया डिसोजा, मेरी डिसोजा, मेरी सिंजिना मोंतेरो, माथायस डिसोजा, सारिता डिसोजा, थॉमस डिसोजा, वेलंकनी वाडो, कार्मिन डिसा, डेनिस डिसोजा, फ्रेडिक डिसोजा, जेराल्ड डिसोजा, गिलबर्ट डिसोजा, हेराल्ड डिसोजा, जयप्रकाश राजेश डिसोजा, जॉन फ्रिग्रेडा, सेलेस्टिन डिसोजा, जॉन जेरी मोंतेरो, जोसेफ डिसोजा, जोसेफिन डिसोजा, मार्सेल जीटी मोंतेरो, मेरी कुटीना, मेर्सिन डिसोजा, पीटर डिसोजा, प्रशांत लॉरेंस मोंतेरो, रोजलिन डिसोजा, शांतिन डिसोजा, स्टैनी वेगस, उर्बन डिसोजा, वालेरियन मोंतेरो, वेरोनिका डिसोजा, कोणाचेय जर नाव चुकोवन गेला तर तांणी मुखार येवन मानांची वात स्विकार करची.
देव बरो दीस दिवं सर्वांक. मोगाचेनो, आज आमी आमचे फिरगजीचे पात्रोन पातिमा मायेन मिया पदव फिरगज कुटुंबान केल्ल्या सर बरेपणाचो उगडासकान तिका मान कर. तिच्या पुता जेजूचे पवित्र बलिदान भेटोवंक एक कुटाम जावन सांगाता जमल्या. आयचो संदेश जावन आसा पातिमा माय समर्पित जिविताक प्रेरण. फाटल्या 9 दिसांनी तिचे नवेन कर. तिच्या शेगुणाबरीत जिविताचेर नदर घाल. आमची समर्पित जिणी कशे फलाबरीत करयेत म्हूण आमी नियाल केलो. तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे तें जावन म्हणून कलतेपणान देवाची कुशी स्विकार कर. देवपुताची आवय जावन तिजे सगळे जिवीत देवाक समर्पित कर. जियेली मुरी माय आज आमकां देवाची कुशी समजून त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक एक प्रेरण. तिजे थंय आसचे सर शेगून आमच्या जिवितांत रुता कर. आमची जिणी देवाच्या कुशेक समर्पित कर. जियेवच्यांक जाय असो आदार या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. प्रवेश गीत गावच्याक उबी रावया. कुटाम जाऊन बापा एकठांय झाला तुझी विचित्रत्यानी अर्धा दिनवाशी काळजान गीता गाता सर्गी जिवान वाटो आमी गीता कुटाम आमचे तुझो मोगो सदांच तूं बोल बापा तुझी कृपे संगी भेटयता वर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान कुटाम आमचे तुझो मोगो सदांच तू बोल बापा तुझी कृपे संगी भेटयता वर्गा बलिदान स्वीकार तो कर मागता विश्वासान. स्नानांत आमकां जिवी दिला तुझी भुरगीं जावन आमकां गेल्या क्रिस्ता मुखांत आमकां सोडवून दिल्या सर्गेच्या राजाची दैजी केल्या कुटाम आमचे तुझो मोगो सदांच तूं बोल बापा तुझी कृपे संगी भेटयता वर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान कुटाम आमचे तुझो मोगो सदांच तू बोल बापा तुझी कृपे संगी भेटयता वर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान. मुगाळे भाव बहिणीनो, आज आमच्या फिरगजेचे आदले विगार मानादीक बाप जॉय डिसोजा तशेंच आमच्या फिरगजेचे याजक आनी वारेड्याचे याजक हांगासर आसात. सर्वांक मिया पदाव फिरगज कुटुंबाच्या नांवी मोगाचो स्वागत मागता. ह्या बलिदाना वेळार आयच्या दिसा मुद्दम रावून दान दिवन आदार दिल्ल्या सर्वां खातीर आमी मागया. भाव भयणीनो, मिया पदाव फातिमा मायेक भेटयल्ल्या फिरगजीचे वार्षिक परब आचरण करूंक तुमी फिरगजीचो लोक विगार आनी तशें आमी वारड्याचे येसाक वारड्या बैल येसाक सांगाता जमल्या तुमच्या संतोशांत वांटेली जावचें
आमचें दादोसपण. भाव भयणीनो, फातिमा मायेक ही फिरगस भेटयल्या. आमचे कुटुंबां तिका भेटयल्यांत आनी तिका भेटयल्या घडये तावन तिणें आमची जतन घेतल्या. देवमोगांत वाड अशें तिणें आमकां प्रेरीत केलां आनी तशेंच हांगासर आयिल्ल्या ह्या जाकांक उत्तेजीत केलां आनी देवभक्तीन आमी वाडल्या. हो अभिमान आमकां भोगता. व्हडा संख्यान आमी हिंगासर आयिल्लो अभिमान तो मरयेक मान पटोवंक, देवाक तिका अर्गां दिवंक. आमी सगळीं देवाक अर्गां दिवया. तिचे मरिफात आमकां देवभक्त मेळटा आनी सांगातास बरेंपण आनी देव अनुभव. देव माये पासत देवाक आमी अर्गां पटयत आसतना आमचें जिवीत तिजे बरी देवाक समर्पिल्लें जावन देवाची खुशी करून जियोवचें आमचें फिरगस कुटाम जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. भाव भयणीनो, संभ्रम फवत रितीन आचरण करच्याक आमच्या पातकांची दूख दर्या. देवा लागचें बोगसाने मोगून सांगाता म्हणया. हांवें जायती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो घोर अपराध. ह्या पासून वाडली सगळ्या दुखां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर तुमच्या दिसपरायल्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपूत वेता देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. Dewa Bapa Jemari
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या जेजूच्या पुनर्जिवानपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोष दिलोय. अंकवार मरये ताच्या माये उदेशी ससनाच्या जिविताचो संतोष आमकां मेळोसो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्या पात्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्याक म्हणजे जाका आपले निश्चित केल्ल्या शेवटा सरी जावं आपोवणे दिला तांकां संगती देव ताच्या बऱ्याक पडशे करता म्हूण आमी जाणाव. जाका विसवण करचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भावा भावंडाच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडप जायचे म्हूण ताणें येवजिले. ह्या पासून जाका ताणें असले येवजणेक निर्मिले तांकां ताणें आपयले. जाका ताणें आपयले तांकां ताणें नितिवान केली. जाका ताणें नितिवान केली तांकां ताणें आपले महिमेन भागीदारा केली. देवाचे उतार हे. शेवट उपकार. म्हजो आत्मा म्हज्या देवांत संतोसता. म्हजो आत्मा म्हज्या देवांत संतोसता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वरवीं गाता. म्हजो आत्मा देवा म्हज्या करुणते संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर बऱ्या दिश्ट घाली. देखून या फुडां संतती लोकांक सदैव पासरतले. म्हजो आत्मा म्हज्या देवांत संतोसता. शक्तिवंतान म्हजे पासून विचीत कामां केल्या. म्हगे ताचे दाखयता तो काकून आपल्या बियेतेचे. संतते पण संतते पर्या. म्हज्या देवांत संतोसता. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्या. आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी घातल्या. इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदर दिवंक आयलो. दिल्ले पसून काकूक सोडा करूंक आयलो. म्हजो आत्मा म्हज्या देवांत संतोसता. म्हजो आत्मा म्हज्या देवांत संतोसता.
सांत पौलून एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खतावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यात. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशे केल्ल्या कुरपे देण्यांचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें येवजण. देव आपल्या येवजणाच्या शेवटा आनी आपले कुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता. जुदेव जावन आसलेल्या आमकां क्रिस्तांतय विंचून ताणें आपली स्वंत परजा करून घेतल्यांत. क्रिस्तांतय पयलो बरवसो धरून आसलेली आमी ताचे महिमेक होगळीक हाडी जाय म्हूण ताणें आमकां आपोवणें दिलां. देवाचे उतार हें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. सोव्या महिन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलेच्या नाझरेत नावाच्या एक शहरांतले एक अंकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुसे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या अंकवारीचे नाव मरी. देवदूत भितर सण तिच्या लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन बदलले, सर्वेस्पर तुजे संगता आसा. ही उतरां ऐकून मरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरी, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो व्हरतो जातलो आनी परमोन्ना तो सोपूत म्हूण ताका आपयतले. ताचे पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय अंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सखत तुजेर सावली घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोच्या भुरग्याक भगवंत
देवाचो पूत म्हणटले आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले मातेरे प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. ते द्वामरयेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फातिमा मायेच्या वार्षिक फेस्ता दिसा तिका मान करूंक आनी नमान पटोवंक ही परब आमी हांगा मिया पदवाचरण करता. मिया पदव फातिमा मायेची वार्षिक परब. भाव भयणीनो, ह्या फेस्ता दिसा म्हाका परगट करूंक दिल्लो विशय फातिमा माई समर्पित जिविताक प्रेरण. फातिमा माई समर्पित जिविताक प्रेरण. समर्पित जिवीत कितें म्हळें पयलें समजल्यार उपरांतलें सगळें आमकां समजोनी मेळटा. समर्पित जिवीत एक वावरा खातीर प्रत्येक कारणा खातीर भेटयलेलें जिवीत. प्रत्येक रितीन विशेष रितीन विंगड केल्लें हें जिवीत. समजलें म्हण चिंता एक कारण जिणेंत आसा करून शेवटा खातीर जियोवचें तसलें जिवीत समर्पित. हें कोणें करियेत समर्पण वा असलें जिवन कोणें जियेवियत कितें म्हणटा तुमी? कोणें जियेवियत असलें जिवीत समर्पित जिवीत? मतींत आसत तुमच्या फदऱ्याप सिस्टरां समाने करेक्ट. हें जिवीत समर्पित कोणेंय जियेवियत कोणेंय हें जियोवंक शकता. एकल्या व्यक्तीन दोगा जाणांनी दोगां वयर कितल्या जाणांनी एक कुटुंबान एक वाडो एक फिरगस कुटाम वा समुदाय हें जीवन जियोवंक शकत. कित्याक समर्पित जिवीत आमकां जाय जें तें समजून आसल्यार बरी. समर्पित जिवीत हांवें सुरवेरच म्हळें एक कारण आसा ताका एक शेवट आसा. जिणेंत शेवट सोडूंक बरेंपण सोडूंक आनी फळां बरीत जावंक वृद्धी जावंक यशस्वी सोडूंक समर्पित जिवीत बारी गरजेचें. देखून समर्पित जिणी आमकां तिरायेन जियोवंक आनी तशेंच जिणेंत तिरासन सांबाळूंक शिकयता. तिरायेन जियोवंक जिणेंत तिरासन सांबाळूंक शिकयता. आमचें एकाग्रपण वाडयता. एकाग्रपण कॉन्सन्ट्रेशन म्हणटा आमी वाडयता. आमचो दिक्क सांबाळटा. दिक्कपाल आमी बिलकूल जावचें ना. वाट सुकलेली आमी जावची ना. आमचें दिक्क निर्दिश्ट करता आनी सांबाळता आनी शेवटा खातीर जियोवंक आमकां प्रोत्साह दिता. अशें जियेत आसतना आमकां कश्ट संकश्ट मेळटात गी. अशें जियेत आसतना कश्ट संकश्ट मेळटात गी आसात गी. न्हय बसले कडेन तकली आलेली दिसली म्हाका. संकश्ट अशें जियेतना संकश्ट आसा आनी कश्ट जायते आसात. तिरासन आनी समर्पणेचो उद्देश
हे सगळे कश्ट संकश्ट आमकां फूड करून मुखार वचूंक आदार जाता म्हळें समजून घेवया. हेंचे सगळे संकश्ट कश्ट दुख आमचे थंय थिरासन आसले वरवीं आनी शेवटांतय आमी दिश्ट दवरले वरवीं हें सगळें फूड करूंक आमकां साद जाता. थोडे फावटी त्या वेळाक समजना कित्याक जाय, कित्याक हांवें समर्पण केलें म्हळें मनांत बगता. थोडे फावटी निराशपण बगता जाल्यारय शेवटाचेर दिश्ट आसले वरवीं मुखार वचूंक आमकां साद जाता. देखून आमचें समर्पण कश्टांत निराशी जावंक सोडिना, बगार आमचे थंय बरवसो वाडयता आनी कश्ट फूड करूंक प्रेरण जाता, बळ जाता. हे समर्पित जिवीत जियेल्ले वरवीं कांय फायदो आसा गी? आसा हे फायदो? न्हय, फायदो आसाय? फायदो आसा जेत न्हय, खंयचेय फायदो आसोनूच आमी करचे. फायदो आसा. शेवटाक तृप्ती, संतोष, आनंद आनी महिमा लाभता. शेवट आमी दवरला, शेवटाक आमकां तृप्ती आसा, संतोष आसा, आनंद आसा, महिमा लाभता. भाव भयणीनो, हांवें म्हळें समर्पित जिवीत, देवाक समर्पण करून जियोवचें. कोणेय करयेत म्हळें आमी पळयता संतांच्या जिणेंत मस्त जाणां संतांनी तांचें जिवीत देवाक भेटयिल्लें आसा आनी त्या खातीर जियेल्लीं आसात. तातूंत धार्मीक आसात आनी धार्मिकां न्हय आसलीं तुमचे बरी लायक मस्त जाणां आसात. तातूंत आंवकवार राविल्लीं आसात आनी कुटुंबा जिवीत जियोवन जिवीत समर्पण केल्लें कुटुंबां आसात आनी तशेंच संस्थेय आसात. एकल्यान आपणाचें आंवकवारपण भेटोवन ताणें समर्पित जिवीत जियेवेत, वा आनी एकल्यान ताणें देवाक वा तांचे कुटुंब तांचे लग्ना जिवीतच समर्पण दिवन कारणा खातीर जियेवेत. आमचो वाडो सांगात म्हळें 4 जाणां वयर म्हळें वाडो आमी देवाक भेटोवन दिवन एक उत्तम आदर्श वाडो जावन जियोवंक साद आसा. आनी फिरगस कुटुंब म्हळें फिरगस आमचें कुटुंब बरें देवाक मानता तसलें जावन जियोवच्या की आमी भेटोवन समर्पणाचें जिवीत जियोवंक साद. भाव भयणींनी फिरगस भेटयल्ल्या घडयेंत हांव फिरगजीचो हर एक लोक देवाक समर्पण केला आनी मुरयेक समर्पण केला. आयल्या सुरवेर भोवशा आमचें जुबल्यो मुरयेचो 100 वर्सांचो फातिमांत दिश्टीक पडल्या दिसोवण्याचो 100 वर्सांचो उत्सव आमी आचरण करता आसतना आमची हर एक कुटुंबां त्या वेळार आमी समर्पण केल्लीं मुरयेक उडास आसा आमी चिंता. हर एक कुटुंबांतलो हर एक संद्याक मुरयेक आमी भेटोवन दिला, मुरयेक समर्पण केलां. उद्देश तिचे बरी आमी हर एकल्यांनी जायची, तिचे बरी आमी हर एकल्यांनी देवाक मानता तसलें जिवीत जियेचें, देवाक मानवून जियेचें. शेवटाक जशें मरी पावली आमी पावचें म्हळ्यार उद्देशान आनी तिच्या मंताकाल आमी आमची भेटवणी केली. तिच्या मंताकाल तिच्या आश्रयाकाल आमी संतोषान जेजूचो फाटलाव करून जियेचें म्हळ्यार आशेन हें सगळें आमचें समर्पण आमी केलां. भाव भयणीनो, हें समर्पण आमकां देवाची खुशी करूंक उलो दिता. देवाच्या खुशे खातीर शेवट तो इतलोच की देवाच्या खुशे प्रमाणे चलच्याक. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 वासाप आमी आयकलें की एका उतरान देवाची खुशी करच्या कारणा खातीर देवान आमकां विंसला म्हणटा. देवाची खुशी करच्या उद्देशान देवाची खुशी, देवाच्या खुशेक लाभचें. आमची जी खुशी आसा आमचें स्वतंत्र समर्पण करून देवाक भेटोवचें
आणि ताची खुशी आमच्या जिवितान करचें. रोमाकारांक बरयलें पत्र पयलें वासाप. आपल्या पुता सारकें जावच्याक आपल्या पुतान आमच्या घराण्यांत मालगडो पूत जावच्याक म्हणजे जेसूचें आदर्श आमी हर एकल्याने घेवन जियोवचें. देखून हे समर्पित जिणेचो टोटल शेवटगी आमी हर एकल्यांनी देवाची खुशी करची आनी देवान ह्या संवसारी धाडल्या जेसू क्रिस्ताक देखून ताचे सारकें जावची ही आशा देवाची. आतां समजलें आमी समर्पण आमचें करचो उद्देश कितें? जेजू सारकें जावचें, देवाची खुशी आमी करचें. मरयेच्या जिणेक आमी नदर घालुया. सुवार्त आमी आयकली आनी आमी पळयता मरी प्रायेक पावल्या वेळार आंज बडवो, देवाचो बडवो घबरियल बडवो संदेश हाडटा देवाच्या पुताची आवय जायजे आनी ताका तुवें वागयजे, ताका एक वर्तें मिसांव दिलां, समर्पित जिवीत ताणें जियोंक आसा, देखून ताका बरो सांबाळ तुवें करी जाय आनी आवय जायजे म्हळें हें चिंताप मरयेक दिता आसतना मरी येटीच्या घुस्पोडली आपलें जिवीत देवाक समर्पण करूंक आसा म्हणून. आनी हें कशें साध्य म्हळें मतींत चिंता ना आनी ती बरें चिंता, देवाचेर विश्वास दवरता. हो दूत खंयतान आयलो, हो दूत देवाचो, मनशान धाडिल्लो न्ही. आनी देखून हें समजून घेता ती तिच्या गिन्यानांत आनी देवाच्या कुशेक ती लाभ जाता. तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. एक मिसांव आनी त्या मिसावाक आपणाचें जिवीत मरी समर्पण करता. हें समर्पण करूंक तिका ल्हान प्रेरित तिच्या आवय बापायतान प्रेरण लाभलां. 3 वर्सांची आसूं पुरो म्हण चिंता संप्रदायांत आमकां आयकोंक मेळचे प्रकार तिका तेंपलाक भेटयलो आनी तेंपलांत सदारण एक 12-15 वर्सां पर्यंत जशें इतर चलये सांगता ती आसली आनी पवित्रपणान जिवीत तेंपलाची कितें वावर आसा तें इतर भाग्यवंत स्त्रियांच्या मार्गदर्शनाखाल तिणें केल्लें. आनी देखून थंयसरच तिचें प्रिपरेशन चल्लेलें आसा, तिची तयारी थंयसरच जाल्ली आसा देवाची खुशी करूंक आत्रेक. आमी पळयता मरयेन हंगेरीच्या सा एलिझाबेथीक उगडापें केल्ल्या त्या उगडापणांत तिणें सांगचे प्रकार मरयेन उगडापें केलें की ल्हानपणांतावनूच देवाक म्हजो बाप म्हणून हांवें स्विकार केलो आनी त्या घडयेंत हांव देवाक मानवचें म्हजें प्रयत्न जालें. प्राजीत दंडोनी मागणें हें हांव करतलीं. हें सगळें म्हाका हें समर्पित जिविताक आदार जाला म्हणून मरयेन तिका उगडापें केल्लें. हें सगळें म्हाका समर्पित जिविताक आदार जाला. न्ही जाल्यार तें जातें ना, न्ही जाल्यार तें जातें ना. पळय ती तयारी ल्हानपणांतावनूच तिका फावो जाल्या आनी त्या प्रायेक ती पावता आसतना तुज्या उतरा प्रकार म्हजें तें जावं म्हणून ती आबाळ तरी देवाच्या कृपेन बरवसलेली ती तें मिसांव स्विकार करच्याक आपलें जिवीत समर्पण करता. तें मिसांव स्विकार करच्याक आपलें जिवीत समर्पण करता. आनी जेन्ना तिणें समर्पण केलें घडयेंत देवाक हाजे की फुडें आनी उपरांत ती विश्वासी रावली. तिचें मिसांव शेवटाक पावोवचो एकच उद्देश आनी ह्या तिच्या समर्पणांत तिणें पवित्र जावची तिची आशा. कित्याक पवित्र जेजू तिच्या हातांत दिल्लो आसा आनी ताकाय पवित्रपणान वागोवंक, कित्याक ताकाय एक समर्पणाचें जिवीत आसा, मिसांव दिल्लो आसा, ताका एक शेवट दिल्लो आसा, तो जारी करूंक तिणें आदार दिवंक आसा. हें ती सारकें समजल्ली. देखून तिच्या समर्पणांत तिचें पवित्रपण तिणें वाडयलें. त्या मरेफात तें पवित्रपण आपल्या पुतांतय देवून येवच्याक
आपलं पोती त्या पवित्रपणाच्या वातावरणात वाढच्या खातीर भाऊ बहिणीनो आम्ही समर्पित जिवीत स्वीकार केला पवित्र स्थानांत आम्ही क्रिस्तांवपणाच्या जिविताक वेंग मारल्या ते समर्पित जिवीत शेवट असलें जिवीत आमकां हर एकल्याक शेवट आसा देवाची खुशी करचे आमची एकच आशा जशें क्रिस्तांतय आसली मुरयेंतय आसली आमचे थंय ती आशा देखून पवित्र स्थानांत आमकां समर्पित जिविताक आपोवणें मेळ्ळां आपोवणें लाभलां आनी सुरवात जाल्या ती थाराय विशेष रितीच्या बेसाक आमकां व्हरून पायता आनी म्हाका ह्या साकमनाच्या आनी तुमकां लग्नाच्या आमकां हांगासर आसल्यांक ह्या साकपणाच्या बेसाक आनी तुमकां सभारांक लग्नाच्या बेसाक तें समर्पित जिवीत एक बरें कुटाम बांदून हाडचें कुटाम बांदून हाडचें तें जिवीत उद्देश आसा म्हजें कुटाम बरें जायचें म्हज्या हाती आसलेल्या भुरग्यांनी बरें जायचें बरेंपण तांणी जोडीचें देव मोग तांणी अनुभव करीचे ही सगळी तुमची आवय बापायची आशा वैगिना पळय भुरग्यांनी बरें जायचें तुमच्या हातांत आसतना भुरग्यांनी पाठ जावचें तुमकां बरें दिसता ना खंयच्या आवय बापायकी तें मन ना तांणी बरें जायचें बरो शेवट जोडचें ही सगळी आशा देखून तुमी तुमचें समर्पण लग्नान करतात की आनी देवाक मेसोवचें प्रयत्न एक बरें कुटाम बांदून हाडून देवाक मेसोवचें प्रयत्न तुमी करतात आनी आमच्या जिणेंती आमकां आमचे आदीन केल्ल्या फिरगस लोकांक बरें करचें आमचें स्वप्न आनी आशा तीच आशा आमचे आदीन देवान दिल्ल्या पवित्र सभेन दिल्ल्या त्या फिरगस लोकांक देव अनुभव जोड दिवंक बरें करची आशा हर एक यासाक फिरगजे घेता ह्या उद्देशान म्हळें उडास दवरया ते फिरगस ताका भेटयतात आनी तो त्या फिरगजेक त्या अवदे पर्यंती भेटयल्लो आसता वावर करता खळमीत नासतना वावर करता खळमीत नासतना बरो सहकार दिलो बऱ्या मनाच्या मनशान फिरगज वृद्धी जाली बरो सहकार दिवना फिरगजेंत वृद्धी जायना देखून फिरगजेंत देवाक समर्पित जाल्लो लोक म्हूण कळटा कशें कळटा फिरगजेंत लोक देवाक समर्पित जाल्लो लोक म्हणून कळटा कशें आमचें तें जावचें फिरगजें जावच्या बऱ्यापणा वरवीं फिरगजेंत आनी आमच्या जिणेंत जावच्या बऱ्यापणा वरवीं हो लोक देवाक समर्पित जाला ह्या लोकांक उद्देश आसा ह्या लोकांक तें शेवट आसा आनी बऱ्या मनाची मनशां म्हणून आमी दाखोवन दिता आनी त्या सहकारान फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक त्या समर्पित जाल्ल्या ह्या जागाक साथ जाता कित्याक बऱ्या मनाची देवाक समर्पित जाल्लो लोक थंय जियेता म्हणलें दिसून येता भाव भयणीनो जायते वावर तुमी ही फिरगस भेटयल्ल्या घडयेतावन आज पर्यंत केला देखून वडवीक तुमची सांगूंक खुशी भोगता की देवाक समर्पित जाल्लो लोक तुमी जेन्ना मरयेक फिरगस फातिमा मायक भेटयली त्या घडयेतावन आज पर्यंत ही फिरगजीची वृद्धी बरेंपण जाला आनी तुमचें तेंय बरेंपण जाला वा ना वृद्धी जिवितांत वृद्धी मतींत खालसांत आनी भवाटान सयत जाल्ली दिसून आयल्या आनी दाखोवन दिता की समर्पित लोक हो देवाक मानवल्लो मानता तसलो जिणेंत सुखीचे संदर्भ आसतले तरी संस्काराच्या कुरपेन फाटी येवंक देव अवकाश करून दिता
देखून निराशी समर्पणांत भाव बहिणीनो निराशपण बिलकुल ना एवढाच दौर्या समर्पित जियेन ती निराशपण बरवसो करून जियोचे बिलकुल ना अवकाश देव दिता की त्या जिवितांत आणखी मुखार चलच्या खातीर फाटी येवन संस्काराची कृपा देव दिता या संस्काराच्या कृपे मरेफात फाटी येवच्याक अवकाश आनी मुखार सरच्याक कित्याक दिसतावत आमची शेवट देवा सर्वे आसची दिसतावत आमची देवाक महिमा दिवची देवाक महिमा दिताना महिमेवंत जाल्लो देव आमकांय ताचे सवय महिमेवंत करता म्हळ्यार उडास दौर्या देखून सांपवली तेंत म्हणटलो ती महिमा सोडच्या खातीर हांव म्हजी धांव धांवता शेवट पर्यंत धांवतलो कित्याक वट्टारे त्या क्रिस्ताक म्हाका मेळोवंक जाय ताणें तयार केल्लो सुकोना तसलो खुरो म्हज्या मतींत म्हज्या तकलेक दवरूंक जाय तें हांव आशेता म्हजी धांव हांव धांवता कितें एक वरती आशा पळय समर्पित जेन्ना ताणें जेजूक त्या दिसवण्यांत त्या उसवाडांत ताणें देखलो आनी तो जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन क्रिस्त म्हणून ताणें अनुभव केलो त्या घडयेंत हांव भाव भयणीनो ताणें समर्पण केलें आनी जेन्ना ताणें समर्पण केलें महिमा जोडटा पर्यंत ताचें रगत क्रिस्ता खातीर वळयता पर्यंत तो थांबलो ना तो निराशी जाल्लो ना मरी माया जमकाय तें शिकयता तिच्या समर्पित जिणेंत जायत म्हणल्यार घडयेंत हांव आखेर पर्यंत सोसूंक तिका जायत मेळ्ळें तिच्या दोळ्या मुखार तिणें आशेनातलें पुराय मेळ्ळें कितली कठिनाई तरी हे सगळे अनुभव करून दिक्कपाळ जाल्ल्या शिसांक सांगाता घाल तो शेवट जोडच्याक आपल्या पुताक महिमा दिवच्याक तिणें सांगाता घालें समर्पित जिवीत भाव भयणीनो दिक्क सुकोवंक सोडिना फाटीं हाडटा बरवोसन जियोंक आदार दिता आनी मरी बरवोशाची स्त्री तांकां सांगाता हाडटा दिक्कपाल जाल्ल्या शिसांक बियान आसल्या शिसांक सांगाता घालता आनी तांचें समर्पण जेन्ना जेजूक तांणी भेटयलेलें तांच्या आपोवण्यांत तें थिरायेन बरोवंक ती आदार दिता आनी उपरांत तिच्या आदारान समजल्लें ते शिस जेजूक आपलें जिवीत समर्पण करून महिमा जोडटा पर्यंत जिवीत ते जियेतात भाव भयणीनो ह्या फेस्ता दिसा तुमकां बरें मागता हर एकल्याचें जिवीत देवाक भेटयल्लेलें आसा उद्देश आमच्या जिविताचो सुकोवन वचना जावं दिक्क आमी सुकोवचें नाका आमचें जावन आमी सुखयना जो हेरांकी सुकोवंक उत्तेजन जावन नजो दिक्क हेरांचें सुखयता देवाच्या वांट्यांत आमी ना म्हळें उडास दवरया कोणाक बऱ्यापणाक येवच्याक देवाच्या वाटेन चलोवंक एक बरें फिरगस कुठां बांदून हाडच्याक प्रोत्साह दिना आदार दिना देवाच्या वांट्यांतलो भायर सोडलो जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुता आसतना पेद्रून म्हळें म्हजे पांय धुवंक हांव सोडिना तुजे पांय धुवंक तूं सोडिना जाल्यार पेद्रू म्हजे सवें तुका वांटो आसचो ना तर मातें पांय म्हाका सगळो ना न्ही म्हणालो म्हजे सवें तुका वांटो आसचो ना उपरांत पेद्रू समजता क्रिस्ताच्या वांट्यांत आसचें कितें गे म्हणून देखून आमी हर एकली समर्पीत जाल्लीं भाव भयणीनो एकामेका त्या वाटेन क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवंक आदार दिवया एक बरें जिवीत वैयक्तीक रितीन जियोवच्याक कोणाचें दिक्क सुकोवंक आमी खारान जावचें व्यक्ती जावचें न्ही एक बरें लग्ना जिवीत जियोवच्याक आदार दिवया बरें जावं दी ती तांकां सर तराची वाट आमी करून दिवया तांचें दिक्क सुकोवचें न्ही एक बरो वाडो
जावन जियोंक आमी आदार दिवया वाड्यांत घुसपड हाडचे न्ही सांगाता घालूंक प्रयत्न एक बरें शेजार बांदून हाडचे प्रयत्न करया शेजारा आसल्ल्यांचे दिक्क सुकोवचे प्रयत्न करचे न्ही तांणी बरें आसच्याक प्रोत्साह दिवचे एक बरें फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक आदार दिवया बरो येसाक देवान दिल्लो आसा सांगात दिया आदार दिया बरी चिन्नां देवान ताच्या मतींत घाल्लीं आसात बरी योजना दिल्लीं आसात दिक्क सुकोवचे प्रयत्न करचे न्ही देवाच्या वांट्यांतले भायर पडतल्यात म्हळें समजून खान घेवया आदार दिवया सांगात करया एकच शेवट आमचो वैयक्तीक जिणेसो संगतपणाच्या जिणेसो समुदायाचो एकच शेवट आमी शेवटान सगळ्यांनी भितर सर जाय जशें पुरशांव जावन ह्या दारांतल्यान आमी भितर सरल्या त्याच रितीन आमी त्या दारांतल्यान त्या शेवटाक सर्गींच्या घरा ससनाक देवा सोवें क्रिस्त सोवें एक जावन क्रिस्त सारकी जावन ती महिमा जोडची आमी आनी मुरयेच्या बगलेन आसचें आमकां हर एकल्यांक फावो जावं दी बऱ्या मनाची मनशां आमी समर्पित केल्ली मनशां आमी देखून आमचो शेवट विसरना जावं भाव भयणीनो आमचो उद्देश जिविताचो विसरना जावं वो आमकां प्रोत्साह दिता थिरायसायेन जियोंक आदार दिता आनी बरोवशान आसूंक आदार दिता देवाच्या वांट्यांत भितर सरली मरयेच्या फासलेंत आसची तिच्या मंतांत आमी भितर सरली आनी बापाच्या गोपाक पावची देवाची भुरगीं जावन आमी जियोवया आमी उबी रावया भाव भयणीनो देव आमचो बाप आमचो मस्त मोग करता ताच्या पुता जेजूक आमकां बचाव करूंक धाडला मरयेक आमची आवय करून दिल्या हें सगळें देवाची महिमा आमी बरें जावच्या खातीर मरयेच्या मसतीन जेजूच्या नांवान आमची मागणी देवाक भेटोवया मगला सर्गींच्या बाप्पा आमच्या बापसाहेबान सर गवळीक बापांनी याजाक आनी धार्मीक भावा भयणी तांच्या समर्पीत जिणेन तुजे कुशे काल जावन चलोवंक तांच्या दाबेन आसच्या परजेक प्रेरण जायचे तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बोर म्हूण मागता हांव तुमची जबाब आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तुझे कुशे काळ जावन जियोंक आनी मनशा जिवाक गौरव दिवन तांच्या रक्षणा खातीर आनी बरेपणा खातीर वावरूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां आनी युवजांनी मरयो बरी तुका आनी वडिलांक विधेय जावन जियोंक बरो पुढार घेवंक आदार दी म्हूण मागता हांव
विविध रीतीच्या पिडेक आनी कश्टाक वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणींक तुज्या हाती समर्पित हांव. तांचे थंय तूं दयाळ जा. तांचे कश्ट सोसूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. आमच्या मोगाळ विगार बापाक तुज्या विस्नार बेसावाणी भर. फिरगस कुटुंबाच्या बरपणा खातीर ते वावरतना सर्वांत तावन बरो सहकार तांकां लाभय. तशेंच आयच्या प्रधान याजकांक आनी सहा बेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांक तांच्या मिसां थलार वावर करतना तुजो सांगात मोतीक समाधान कुडीक भलायकी लाभय म्हूण मागता. आपल्या स्वार्थाक लागून आंतरधर्ममध्ये आणि राष्ट्रामध्ये जावन असते जज अखेर जावन तुझे शांतीचे राज स्थापन जायचे कर म्हूण मागता. या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्या आम्हा सर्वांनी मर्ये बरी आमच्या जिवितांत तुका पयलो जागो दिवन आमची कुटुंबां देव केंद्रीत जावन रूपीत करच्या गरजेची कृपा दी म्हूण मागता. आमची खासगी मागणी आता भेटोवया. सर्गींच्या मोगाळ बापा उक्त्यान थोडी मागणी आमी भेटयली आनी कपीत आमच्या मतींत सबार ते सवां तुका आमी भेटयल्यान ही सगळी तूं मानून घे. आमी बरें जाय जय आनी तुजें सुवें ससनाक जिये जय ही आशा तुजी आनी त्याच खातीर तुज्या पुता जेसूक ह्या संवसारी धाडलय आनी ताचे मरिफात आमी बाचावी जोडी जय आनी ताका देख जय आनी ताचे सारकें जाय जय म्हूण तूं आशिल्लोय. बापा तुजी आशा आमी जियोवच्याक आमकां पवित्र स्नानांत तुवें समर्पण जावन घेतलाय आनी सांगातास ह्या फिरगेचेक भेटयल्ले घडयेतावन मरयेच्या आदारान आमी तुका समर्पीत जाल्ली व्यक्ती जाल्यां. तुजें बेसांव मरये द्वारी आमचे थंय दराड रितीन तूं वताय. ही तुजी बेसांवां हर एक दीस स्विकार कर. आमची दिश्ट तुज्या पुता जेसूचेर खसून ताणें दिल्ली आज्ञा मार्गदर्शना ताचें उतर आनी पवित्र सभेची सगळी शिकवण मानून घेवन आमचें वैयक्तीक भावट्य जिवीत आनी आमचें कुटुंबाचें आमचें आदीन केल्ल्या व्यक्तीचें जिवीत आमचें फिरगस कुटुंब सगळें बरें करच्याक वावर करीशें. तुज्या पवित्र आत्म्याची ससाय आमचेर पटय. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझ्या पायांतळा ओठोदींच्या आमकां सुखा ह्या पवी बलिदाना दी बापा दी मुंडा दी नाय दी आमचो वार काणीचा भेटून दिता
Vida, Isobrita, Ilastudu, a sacrifice, Bapa Tuka, Samarpita, Give up all, give it down, give up, give up so what, God is so, Vito, Krista Masangata, Badman Parata, give up all, give it down, give up, give up so what, God is so, Vito, Krista Masangata, Badman Parata, give up all, give it down, give up, give up so what, God is so, Vito, Krista Masangata, Badman Parata. म्हज्या भुरग्यांनो आनी भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपतवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेट्या पोलीस सभेच्या दावा सिरेस्पर मानून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या मगाळ बापा, भगवंत अंकवा मुरयेचे कुशीन घेतलेली आपली कूड आनी रगत तुका वपून आमच्या सुमयान कुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें. तेंचं बलिदान आज भगवंत मरयेक मान दिताना आमी तुका भक्तीन समर्पितां आनी जेजूच्या मनशा सैंबाचो आदार आमच्या सक्त सैंबाक निरंतर मेळो म्हण मागतां. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय घोकारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. तशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. फातिमा मायेक आमी मान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखाणतां, तुका वंदितां, तुजी कीर्ती परगडतां. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसारा फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखाणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सगळी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रोत्मेचे सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता.
उदेंतितान आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खास परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खलतेपणी आमी हे मागणी करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदेन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत फातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस मनशां पासून ते वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बवट सोगट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पूर्ण जीवन कोण आम्ही परगटता, तुझ्या येण्यात आम्ही अद्वैता, तुझ्या येण्यात आम्ही अद्वैता. बापा आमचे सोडवणे पसोत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मदनासो, त्याच्या आनंद बरेत पुनर्जीवानपणासो आनी सर्गार सडण्यासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, ते सबली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताची कुडीन आनी रगतान पुसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सुवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाची माये भगवान आमकां अमरीच्या भगवान जजेच्या तुझ्या भगवान धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या आणि समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडिल्ल्यांच्या दायज जावन आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. ज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या, पीटर पौल सल्लाना आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मण्याऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाट सुरू तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कमळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतां संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुजे राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा
सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकायो, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो घास आमकां दी आनी आमची सुटलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतींचर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परबणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. माय मग असो एकवट असो गुर्त जावन एकामेका शांती दिवया. संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. पळया भाव भयणीनो, हो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती त्या शेळेच्या जेवणात वांटेली जाल्यार आमी सर सुभागी. सुम्या ती म्हजे भितर येवचे म्हाका खबर पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका. सोम्या जेजू स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका. येची सुरी काळजांत म्हज्या भर काळीजे मोगान तुज्या.
तुजो जाला तुजो मोग म्हाका दिला गुळी म्हजो जाला तुजो मोग म्हाका दिला जेजूई काळजान म्हज्या भर काळीजी मोगान तुज्या जेजूई काळजान म्हज्या भर काळीजी मोगान तुज्या सुम्या जेजू स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका सौम्या जेजू स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका जेजूई काळजान म्हज्या भर काळीजी मोगान तुज्या
प्रार्थुया. सर्वेस्परा भगवंत अंकवार मरी एक जल्मल्लो तो जेजू क्रिस्त खरो देव आणि खरो मनीस म्हणून आणि त्याच्या पुनर्जीवानपणा वरवीं आमची सोडवण जाली म्हणून आमी सत म्हणता. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खऱ्या भवटान आमची काळजां थीर कर आणि या संवसारांत त्याच्या पुनर्जीवानपणान वांटो घेवन सर्गींचे महिमेंत ताचे संगाता सासनाक संतोष बगूंक आमकां फोव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्ववेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. मी सालें वसा भवठान समर्पित जिणी जिवन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मोगाचेनो आमच्या फिरगजेचे पात्रोन फातिमा माय आमची मोगाळ सर्गींची आवय जावन आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच तिणें राखलां सांबाळ्ळां. आयच्या दिसाय बरो आसोर आमकां दिला आनी आमचो पुरशांव बऱ्या रितीन जावच्याक तिणें आदार दिला. तिणें केल्ल्या सर्व बरेपणाचो उपकार आठोवन फाटल्या 9 दिसांनी तिच्या मानाक नवें करून आज व्हडा संभ्रमान फातिमा मायची परब आमी आचरण केली. ह्या बागे संदर्भार तुमकां सर्वांक फातिमा मायच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. फातिमा माय आमचे खातीर सदांच आपल्या पुता लागीं विनंती करूं आमच्या फिरगज कुटुंबाक एकवटीत सांबाळूं दराळ बेसांवांनी बरो म्हणून मागता. आयच्या ह्या फेस्ताच्या संभ्रमीक बलिदानाक प्रधान याजक जावन पवित्र बलिदान भेटयिल्ले जावन आसात. आमच्या ह्या फिरगजेंत 6 वर्सां कळमीत नातल्ली सेवा दिल्ले आमकां सर्वांक मोगाचे वळखीचे मनादीक बाप अनिल जॉय डिसोजा फजीर फिरगजेचे विगार देवाच्या शब्दाचो अपूर्वाचो नियाळ तांणी आज आमकां दिला. आमी कशें मरये परी समर्पीत जिवीत जिवंक जाय, समर्पीत लोक जावन आमचे जिवी सारूंक जाय म्हणून ताणें आमकां सांगून दिला. मी पदा फिरगजेक आमच्या ह्या फिरगजेक नवे रूप तांच्या मुखेलपणार लाभलां. देवा संगी वेळ करसून देवाच्या सक्तेन बरोवन फिरगज कुटाम बांदूंक निरंतरी ताणें सेवा दिल्या. तांचे थंय सगळी मिया पदा देव प्रजा आभारी जावन आसा. ते हांगासर येवचे म्हणटा आसतना आमकां सर्वांक व्हरतो संतोश आमच्या तोंडार हांसो उदेतात आनी आमचो पाद्र्याब आयलो म्हणली दादोसकाय आमकां भोगता. मुगाळ बाप अनिल आज हांगासर येवन आमचे सगळे भागीदार जाल्ले खातीर तशेंच ह्या फिरगजेक तुमी दिल्ल्या सवेचो उडास काडून आमच्या मोगाचो आनी उपकारी मनाचो गुर्त जावन हो फुलां तुरो तुमकां अर्पिता. कासरगोड वारेड्याचे विगारवार भोवमनादीक स्टॅनी पिरेरा बापांनी हो फुलां तुरो दिवच्याक उपकार मागता. मुखार आज आमच्या वारेड्याचे विगारवार भोवमनादीक बाप स्टॅनी पिरेरा आमचे सगळे हजर आसात. कासरगोड वारेड्याक तशेंच वारेड्याच्या याजकांक जोगतें मार्गदर्शन ते दितात. तांचो ह्या संदर्भी आभार मानता. तशेंच आमच्या वारेड्याचे तशेंच आमच्या फिरगजेचे याजक आमचे सगळे आसात.
हांगासर आसात आमच्याच फिरगजेचे मनादीक बाप रेमंड संतानेज तांजानियांत तांचो मिसांव वावर दिवन आसात आनी तांच्या फाटल्यान आसात बाप रोशन ते हांगासर आज वर्त्या संतोशान आयल्यात तांजानियांत तांचो वावर दिवन आसात तशेंच तांच्या देगेक आसात खोलंगाणा फिरगजेचे विगार मनादीक बाप रितेश रोड्रिगस आनी तांच्या बगलेन आसात मनादीक बाप अँटनी रोड्रिगस तशेंच थंयसर आसात बाप अनिल अबिडलोबो बेळा फिरगजेचे बेळा इगर्जेचे कॉलेजीचे प्रांशुपाल तांच्या फाटल्यान आसात बाप नेल्सन अल्मेडा मनियंपारे फिरगजेचे विगार बाप जॉन मोरस नारंपाडी फिरगजेचे विगार आनी तशेंच बाप राजू ते कोल्लंगाणा फिरगजेंत थंय तावन दुसऱ्या दियेसीसीन तांचो वावर दिवन आसात आनी ह्या सर्व याजकांक आयच्या ह्या संदर्भार तांचो उपकार बावुरता आनी तांच्या मिसांवांत सर्व बरें मागता. आयच्या ह्या संभ्रमाची सगळी मांडावळ करूंक मुखेलपण घेतिल्ल्या फिरगज गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष मनेस्त जोकीम मोंतेरो हातांक हात दिवन वावुरल्या सकड 10 वाड्यांच्या गुरकारांचो प्रतिनिधींचो फिरगज गवळी परिशद संघांचो युवजनांचो FYC संघांचो YCA संघांचो वेदी सेवकांचो स्त्री संघटनांचो वाड्याघरांचो विशेष रितीन फिरगज घरांत वावुरच्या हरीश फेरावचो लाविना डिसोजाचो लिडिया मोंतेरोचो आभार मानता. ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಹಾಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಮೇರಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಿಮ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಿ ಇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. फाटल्या दिसांनी भोव बरें अभ्यास करून तशेंच आयच्या दिसा रंगीत ताळ्यान गायन करून पवित्र बलिदानांत भक्तीपणी वांटो घेवंक कुमक केल्ल्या गायन पंगडाच्या सर्व सदस्यांचो तांचो मुखेली प्रदीप डिसोजाचो आमच्या सर्व कार्यांक गायनां गावंक तरबेती दिवच्या प्रवीण डिसोजा मोडीप हांचो उपकार बावुरता. आयची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या फिरगज गवळी परिशदेच्या सदस्यांचो वेदी सेवा केल्ल्या सर्व वेदी सेवकांक दिनवास पाठयता. बहु सुंदर रितीन फातिमा माते मायेचो मंटप सपयल्ल्या जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याच्या प्रदीप डिसोजाक आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं. वर्सभर कसलेंय कार्य आसूं आमकां जाय आसलें शामियाना जावं आयदनां जावं सावंड सिस्टम जावं फातिमा मायेच्या मोगान दिवचो जावन आसा. MH रेंजर्स मिया पदाव हाचो मालक प्रकाश जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याचो आयच्या दिसाय सगळ्या फेस्ताक गरजेची सर्व सहाय्यत ताणें आमकां दिल्या ताचो काळजन तावन उपकार बावुरता. ह्या मिसा उपरांत सकाळांक जेवण आसा. जेवणाची मांडावळ करून काल सांजेर तशें आज सकाळीं रांदप शिंदाप करूंक आयिल्ल्या सर्व फिरगज घरांक वाड्या घरांक मुखेलपण दिल्ल्या गुरकारांक देव बरें करूं. प्रत्येक जावन उपकार बावुरता. जेवणाचे सगळे मुखेलपण घेतिल्ल्या जेवणा समितीचो चार्ल्स डिसोजा, जुलियाना डिसोजा, जुलियाना माउरिस डिसोजा, मार्सेल मोंतेरो, जोकीम मोंतेरो, रोशन डिसोजा, स्टॅन डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. फातिमा मायेच्या मंटपा लागीं आंगवण्याच्या वातीची जबाबदारी घेतिल्ल्या 6 विशन पावल सभेच्या संध्यांक देव बरें करूं. आयच्या सगळ्या कार्याचो फोटो काडून आयचो संभ्रम उगडासान दवरूंक मोग केल्ल्या फोटोग्राफर फ्रांसीस डिसोजाचो तशेंच आयचें सगळें कार्य यूट्यूबार लायव्ह प्रसार केल्ल्या डेरिक मंजेश्वर हाचो आभार मानता. आयच्या सगळ्या खर्चाक सभार आनी मुद्दम रावून कुशेचें दान दिवन आमकां आदार दिला तांचो उपकार बावुरता. आतां मुद्दम रावुल्ल्यांक आनी तशेंच फेस्ताच्या सर्व दानीक मानाची वात वांटतल्या तुमी येवन ते स्विकार करचे. प्रधान याजक मनादीक बाप अनिल जॉयल सोज बापानी ती दिवच्याक उपकार मागता.
Lydia Montero, Hirit Salon Warteli. आयच्या फेस्ताक मुड्डोन रवल्यांची नांवां लुर्द वाड्याथावन तिमोती फेरावो, लिली डिसोजा, आल्फोन्स लुईस, टायटस लुईस, आल्बर्ट फेरावो, प्रिसिला कुटिना. सान थॉमस वाड्याथावन मारिया डिसोजा, एल्सी डिसोजा, नवीन डिसोजा, मथायस डिसोजा, जेफ्री डिसोजा, हिलरी डिसोजा, नितेश अल्बुकर्क, डेनियल डिसोजा, प्रिवा आणि पर्ल डिसोजा, सुनील सरिता डिसोजा, पुष्पा अविता डिसोजा, रॉबर्ट डिसोजा, प्रिन्सन डिसोजा, प्रिस्टन डिसोजा. सा आंतोन वाड्याथावन रिचर्ड मोंतेरो, रोनाल्ड मोंतेरो, आयरीन फ्लेवी डिसोजा, एलियस डिसोजा, रॉकी मोंतेरो, जॉकिम मोंतेरो, जोबिन मारिएट, रोशन डिसोजा, आन्या डेसा, क्रिस्टल फ्लॉयड मोंतेरो. बाळोक जेसू वाड्याथावन मरीना मोंतेरो, अजय मोंतेरो, डेनिस डिसोजा, वेरोनिका मोंतेरो, जोस्ना मोंतेरो, जोविन मोंतेरो, हेराल्ड मोंतेरो, स्टेला डिसोजा, अश्विन आणि ॲशल डिसोजा, बाजिल डिसोजा, ग्लॅडसन डिसोजा, बेंजामिन डिसोजा, मौरिस टेलिस, रईविटा मोंतेरो, अनिता डिसोजा. सान जुजे वाड्याथावन प्रिन्सेला डिसोजा, प्रिनेला डिसोजा, प्रियान डिसोजा, मेटिल्डा डिकोस्ता, वॉल्टर शोभा डिसोजा, लिओ डिसोजा, स्टॅनी डिसोजा, फेड्रिक डिसोजा, वेरोनिका आपोस, फिलिप विचिता डिसोजा, सिंजिन मोंतेरो, वॉल्टर डिसोजा. आयन नील मोंतेरो मंजेश्वर, अनिशा डिसोजा मंजेश्वर, जोसेफ डिसोजा पुना. जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याथावन अपोलिन मोंतेरो, जोकिम आयरीन डिसोजा, रोशन रीटा डिसोजा, ॲशवन प्रिन्स डिसोजा, विन्सेंट डिसोजा, विन्सेंट लीना डिसोजा, रोनाल्ड डिसोजा, अनुषा वलेरियन डिसोजा, आयन डिसोजा. फातिमा वाड्याथावन प्रीथम डिसोजा, डेविड डिसोजा, नियोरा इथल मोंतेरो, निशल एजल मोंतेरो, अल्बर्ट डेनिस डिसोजा, मौरिस डिसोजा, आयरिन डिसोजा, ऑल्विन डिसोजा, हिलरी डिसोजा, पीटर डिसोजा, अल्बर्ट मेर्सिन डिसोजा. सान लॉरेस वाड्याथावन चार्ल्स मोंतेरो, स्टेफी मारिया डिसोजा, स्टेला मारिया डिसोजा, रिचर्ड डिसोजा, शॉन डिसोजा, प्रिन्सिया रोशल डिसोजा, प्रणवित डिसोजा, फ्रान्सिस डिसोजा, प्रीमल डिसोजा, प्रवित डिसोजा, रेनविल नियोन डिसोजा, फेड्रिक मोंतेरो, डेनिस डिसोजा, बाल्तझार मोंतेरो, मॅक्सिम डिसोजा, बर्नार्ड मोंतेरो, रोनाल्ड मोंतेरो, रेनिशा डिसोजा. वेलंकनी वाड्याथावन डेनिस जिसिंता डिसोजा, अविनाश डिसोजा, स्टॅनी वेगस, जॉन निर्मला डिसोजा, गिल्बर्ट डिसोजा, रिया डिसोजा, प्रोसिटा मोंतेरो. सान तेरेस वाड्याथावन विजेश डिसोजा, अजय डिसोजा, रोशन डिसोजा, अल्बर्ट कुटिना, शांती ज्योति मोंतेरो वर्काडी, प्रेमा रोशन कुटिना वर्काडी, आयरिन डिसोजा वर्काडी, प्रीति विजय मोंतेरो कोमंगला, होसाना फ्लोरा डिसो फेर्नांडीस नंतूर. फुलां दान दिल्ल्यांची नांवां अशोक डिसोजा सांजू सेवाडो, रोनाल्ड मोंतेरो सा आंतोन वाडो, विल्मा जॅस्मिन डिसोजा जिजूच्या पवित्र काळजा वाडो, अपोलिन मोंतेरो जिजूच्या पवित्र काळजा वाडो, सेलेस्तीन डिसोजा सा आंतोन वाडो, आयरिन डिसोजा वर्काडी, मरीना मोंतेरो बाळक जिजू वाडो, रैडन डिसोजा सा आंतोन वाडो,
रोनाल्ड मोंतेरो सांलोरेस वाडो. फेस्ता खातीर खुशीचे दान दिल्ल्यांची नांवां: नवीन डिसोजा सांतो मासवाडो, चार्ल्स मोंतेरो सांलोरेस वाडो, विल्सन मोंतेरो बाळोगजी सुवाडो, हेराल्ड मोंतेरो बाळोगजी सुवाडो, माथायस डिसोजा सांतो मासवाडो, कालिस्त मोंतेरो सा आंतोन वाडो, वॉल्टर शोभा डिसोजा सान जुजे वाडो, रॉबर्ट मोंतेरो सांलोरेस वाडो, नवीन ज्योती चेन डिसोजा फातिमा वाडो, डेल्फिन अल्बकर्क सान तोमास वाडो, जोकिम मोंतेरो बाळोगजी सुवाडो, MGT मोंतेरो वेलंकनी वाडो, विविल रीमा डिसोजा फातिमा वाडो, विक्टर डिसोजा बाळोगजी सुवाडो, पाउल आलिस डिसोजा मुंबई, फेड्रिक डिसोजा वेलंकनी वाडो, बॅप्टिस्ट डिसोजा सान तेरेस वाडो, लिओ मोंतेरो सान लोरेस वाडो, प्रवीण श्वेता डिसोजा सान तोमास वाडो, फ्रांसिस लविटा डिसोजा बाळोगजी सुवाडो, सिसिलिया डिसोजा सान तेरेस वाडो, बॅप्टिस्ट डिसोजा बाळोगजी सुवाडो, ॲग्नेस डिसोजा सान आंतोन वाडो, मोंती डिसोजा सा आंतोन वाडो, कार्मेन डेसा वेलंकनी वाडो, जोकिम मोंतेरो सा आंतोन वाडो, राफाएल डिसोजा सा लोरेस वाडो, जोकिम डिसोजा जिजूच्या पवित्र काळजा वाडो, वॉल्टर सिंजिन डिसोजा सान जुजे वाडो, अल्बर्ट क्रिस्तीन डिसोजा फातिमा वाडो, डेनिस सेवरिन डिसोजा बाळोगजी सुवाडो, मौरिस टेलिस बाळोगजी सुवाडो, विन्सेंट डिसोजा जिजूच्या पवित्र काळजा वाडो, विल्फ्रेड मोंतेरो बाळोगजी सुवाडो, अल्बर्ट आयरीन डिसोजा फातिमा वाडो, जोसेफिन डिसोजा वेलंकनी वाडो, मार्सेल डिसोजा बाळोगजी सुवाडो, सिंजिन मोंतेरो सान तोमास वाडो, कार्मेन मोंतेरो सान तोमास वाडो, गिल्बर्ट डिसोजा वेलंकनी वाडो, मार्सेल रीटा डिसोजा सान लोरेस वाडो, मार्सेल मोंतेरो बाळोगजी सुवाडो, गिल्बर्ट डिसोजा बाळोगजी सुवाडो, रॉकी डिसोजा फातिमा वाडो, रॉबर्ट डिसोजा सान लोरेस वाडो, प्रशांत लॉरेन्स मोंतेरो वेलंकनी, डेविड डिसोजा फातिमा वाडो, चार्ली अनिता डिसोजा सान जुजे वाडो, फ्रांसिस डिसोजा बाळोगजी सुवाडो, लादिन मोंतेरो सान लोरेस वाडो. तांदूळ दान दिल्ल्यांची नांवां: तांदूळ दान जावन दिला बॅप्टिस्ट जुलियाना डिसोजा सान जुजे वाडो, रांदवई दान दिल्या हिलरी डिसोजा सान तोमास वाडो, इडल्यो दान दिल्यात सुनीता वाल्टी डिसोजा सान लोरेस वाडो. फेस्ताचे मुर्दोमो मेलिशा डिसोजा सान लोरेस वाडो आणि मेल्विन डिसोजा सान लोरेस वाडो. आमच्या कासरगोड वाराड्याचे विकारवार आमचे सगळे आसात, तांचो संदेश आतां पाठयतले आनी त्या उपरांत आमी संकवेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद ते मागतले. मोगाच्या ह्याच देखनो आणि तुम्ही मोगाच्या भाव भयणीनो, आज मेयाची 13 तारीख फातिमा साहेबिणीचें फेस्त अख्ख्या संवसारार फातिमा साहेबिणीक मान आज जाता आणि तुमची फिरगज फातिमा मायेक समर्पिल्या देखून आज हांगासर फेस्ताचो संभ्रम. आमी आदले फावटी व्हडल्या फेस्ताक हांगासर आयिल्ल्या व्हड बरी सबीत मांडावळ आसली आणि आज पळयतना ताचीच एक रेप्लिका, जशें आदले फावटी केदे व्हडली मांडावळ आसली तशीच मांडावळ आसा आणि आज सर्तीक जावन तुमी जेवण हांगासर आयतें केलां. अशें हो संभ्रम मरी माई फातिमा मायेन तुमकां सांगाता हाडला आणि सांगाता दवरला आणि सांगातपणाचो संतोष तुमकां दिला. देखून ह्या संदर्भार तुमकां सर्वांकी प्रत्येक जावन तुमकां बरें मुखेलपण दिवच्या तुमच्या विगाराक मानादीक बाब एडविन कोरेयाक आमी बागी फेस्त मागता.
तांच्या मुखेलपणांतय आमी शाबासकी पटयता आनी ताचे सांगत वावरच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी फिरगस गवळी परिशद गुरकार आनी धर्म भयणी आनी तुमी सर कुटुंबांक तुमकां अभिनंदन पटयत आसतना तुमकांय आमी बरें मागता बरें फेस्त मागता हो एकवट आमकां हर एक लायकी मेलपंक्त जावन आसा हो एकवट सदांच उरूं जशें ह्या एकवटा वरवीं फिरगज बळादीक जाता तशेंच आमची कुटुंबांय बळादीक जातात आनी आमच्या भुरग्यांकी एक क्रिस्ती मुखेलपणाची बरी देखी मेळटा देखून अशें हे कार्यक्रम बऱ्या तरेन मांडून हाडल्या खातीर अख्ख्या वारड्या तर्फेन तुमकां आमी शाबासकी पटयता अभिनंदन बागी फेस्त. उबे रावया जेवणाचेर आशिर्वाद. सर्वेस प्रदेवा ह्या पदवच्या फिरगस घरांक आज परत संगाता मेळचो आनी संगातपणाचो संतोश भोगूंक एक अवकाश तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता हांव. तांचो संगातपणाचो संतोश एकामेकाक वांटून घेवंक ह्या पवित्र बलिदाना सवें तुका अर्गां दिवंक ती फुडें सरली आनी असो अनेक वांटो जावन संगाता जेवंक ती कशी व्हरतात. ज्या खातीर तांणी जेवण तयार केलेल्या सर्वांचेरी आनी जेवण सेवतल्या सर्वांचेरी तुजे आशिर्वाद घाल आनी हांगासर प्रगट जावचो तो एकवट जशें आज तशें हर एका दिसा उरूं. तूं आमकां आदार दी मरिये मायेच्या मजतीन तुजे समोर दवरलेली प्रार्थना तूं मानून घेवन ह्या अख्ख्या फिरगजेक वेगाराक तशें सर लोकांक तुजी आशिर्वादा निरंतरी फावो जावं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. एक घडीभर बसया. आमचे आदले विकार आमचे सगळे आसात ते दोन उतरां आमचे लागीं उलयतले. मुखार भाव भयणीनो तो संतोष म्हाका बघता आज ह्या फिरगजेक येवंक आदी आसलो आज आयिल्ले वरवीं परत गता आसा म्हळ्यार बरी एक अनुभव म्हाका बघता. सुमार एक 4 म्हयन्या आदींच पत्र्यापान हो दीस म्हाका बूक करूंक सांगलो विसरनाका आनी तोळ उगडास करून आसलो पत्र्याप बरयल्या गिनांगी ती तारीख म्हणून आनी खालच्या दिसा प्रत्याक उगडास करून फाल्यां सो दीस तो ये अशें म्हणून देखून सबार थेंब तांणी आपोवणें दिल्लें आनी आज तांच्या आपोवण्या लागून देवान म्हाका हांगासर येवंक फोव केला. तुमचे सगळें आसूंक तो संतोश भोगता ही परब आचरण करूंक म्हाका वत्ती दादोसकाय बगल्या. पयल्यान पयलें विकार बापाक हें म्हाका आपोवणें दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी फेस्ताचे परबी पटयता बरें फेस्त मागता. सांगातास तुमकां तुमचें सगळें एका काळार हांव आसलो संतोष तो बगला आनंद बगला तुमच्या सांगाता वावर केला आनी तुमचो आनंद म्हजोय जाला तुमचें दूख म्हजेंय जालां म्हजें दूख तुमचें जालां तुमी वांटून घेतला. बरी फिरकस म्हणलो संतोश म्हाका सदांच आसा आनी येवच्याक सदां हांगासर येवच्याक दादोसकाय बगता. देखून तुमी म्हाका दिल्लो सहकार ताजे की 100 वांट्याचे की चड सहकार पत्र्यापा दिवन आणखी ही फिरकस वृद्धी खरी जाय म्हणून म्हजें आपोवणें आनी ह्या आपोवण्या सवें तुमकां म्हाका सहकार दिल्ल्या तुमकां हर एकल्यांक भोवशा हांवेच्या घडी सगळ्यांक मेळोवंक जावना. कोरोना आसलें कोरोना वरवीं सगळें फिरगस कोटां म्हाका ह्या रितीन पळोवंक साद जावना ते दीस तरी आज तुमकां हर एकल्यांक हांव धन्यवाद पटयतां. आयिल्ल्या घडयेंत न्हू हांव हांगासर आयिल्ल्या घडयेंत वेता पर्यांत भरपूर संगात दिला सहकार दिला म्हज्या वावरांत तुमी आदार दिला हर एक योजना करच्याक भरपूर आदार दिला दानांनी दिल्यांत आनी तशेंच तुमचें बळ आनी तुमचो सहकार तुमची चिन्नां म्हजे सगळें आटयल्यांत हें सगळें हांवें अनुभव केला. तृप्ती बगता दादोसकाय बगता तुमच्या सहकाराक आनी तुमी पाठिंबो दिल्ल्या आनी तुमच्या मागण्या पासून प्रत्येक रितीन तुमचें मागणें विशेश म्हजे खातीर 2 थेसांवां तुमी बेठोवची. एक बरो विगार तुमी म्हाका दिल्ल्या देव आमकां दिल्ल्याक देवा तुका आमी अर्गां दिता आनी दुसरें थेसांव देवा ह्या विगाराक बरी भलायकी दी ताचे सगळें मिसांव ह्या फिरगजेन बऱ्या रितीन करच्याक तांकां आदार जानवाय दी म्हणून हर एक पटी म्हज्या कानांत तुमी सांगलें मागणें हांवें आयकलां. देखून तुमकां प्रत्येक रितीन अर्गां पटयता धन्यवाद पटयता देव बरें करूं म्हणटा
आनी सर्वांक बरें फेस्त म्हणून दोन उतरां अखेर करता थँक्यू. आमी सर्व उबी रावया निमाणें गीत गावया. फातिमा सायबिनी आमची शिरोतिनी वंदन करता पार्थिपणी तू मायाची राणी. वंदन करता पार्थिपणी तू मायाची राणी. फातिमा गावा नित्य भुरग्या दिश्टी पडली ओळख सांगली सगळी वाटातली. दिश्टी पडली ओळख सांगली सगळी वाटातली. फातिमा सायबिनी आमची शिरोतिनी वंदन करता पार्थिपणी तू मायाची राणी. वंदन करता पार्थिपणी तू मायाची राणी. ओंकार पुत्रा सोमे अंगार मोरी आशीर्वादी बगेचे कुर्वे निवरम काम के देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे ताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमी सर्व बसया. सकाळांके जाय पुरतें दादोशी जेवण हांगासर तयार केलां. देखून कोणेंच आम सोडचें नाका. आमची प्रायवंतां आसात 65 वर्सां वयलीं तांणी पयलें जेवणाक वचें आनी थंयसर कदेलां आसात त्या कदेलांक कदेलार बसोवंक तांकां अवकाश करून दिवचो. त्या उपरांत आमची ल्हान भुरगीं आसात तांणी वचें. ताचे उपरांत वडांनी वचें आनीक सुदारचें. आमी सगळे एक फिरगज कुटाम एकामेकाचो हुस्को आमी दवरया आनीक गर्दी करिनाकात. 2 कावंटर आसात. आमी सवकास सगळ्यांनी सांगाता मेळून हो वेळ संतोशान करचो. देव बरें करूं. प्रायवंतां पयलें आसा. प्रायवंत
Auris Telis, Monty D'Souza, Pauline